पक्षान म्हाका एक इन्स्ट्रक्शन दिलें की आयज हांवें राजिनामो सबमीट करपाक जाय म्हणून, आनी पक्षाक गरज आसली तेन्ना डेफिनेटली तें इन्स्ट्रक्शन आयलां आसतलें म्हणून हांवें आयज राजिनामो दिला. पूण तुमकां हांची कितें कल्पना आशिल्ली की तुमकां राजिनामो दिवचो पडटलो बीन म्हणून, कोणा खातीर तरी? म्हाका दिसता एक सामान्य कार्यकर्त्यांतल्यान वयर आयिल्लो हांव एक मनीस, आनी सगळे पणजेचे सगळे कार्यकर्त्यांनी आमच्या वेल विशरांनी सपोर्ट केलो आनी पक्षान चान्स दिलो म्हणून हांव ह्या पोजिशनार पावपाक शकलो. आनी म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना पक्षाक गरज पडटली तेन्ना एक कार्यकर्तो ही हॅज टू बी अबाव बोर्ड टू ऑफर एनीथींग एंड एवरीथींग फॉर द पार्टी. म्हाका दिसता डेफिनेटली म्हाका जेन्ना विचारलें तेन्ना कसलीच अडचण नासतना आमी हें डिसिजन घेतलां. पूण तुमकां कितें कारण बीन सांगलें की तुमकां कित्याक राजिनामो दिवचो पडटा? तुमी विचारलें बीन पक्षाक अशें? डेफिनेटली हांव केन्नाच पक्षाक प्रश्न विचारचो ना. पक्ष कितें म्हाका आदेश दितलो तो हांव आदेश पाळटलो. तेन्ना मनोहर भाई हांगा गोंयांक येवपाची एक अत्यंत पॉलिटिकल सिच्युएशनाक लागून गरज निर्माण जाल्ली, आनी जेन्ना म्हजे कडेन म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें वॉलंटरिली ऑफर केल्लें आनी पक्षान तें मागीर उचलून धरून म्हाका हांवें राजिनामोय दिलो. अशें म्हणटात की सुभाष शिरोडकर जे न्यूली काँग्रेसींतल्यान आयले तांकां आतां चॅरमॅनशीप मेळपाची आसा. तुमकां हाची खबर आशिल्ली? ना, डेफिनेटली म्हाका खबर ना, पूण इफ ही इज द कॅन्डिडेट ही इज ऑल्सो व्हेरी सिनियर पॉलिटिशियन आनी म्हाका दिसता सुभाष बाबू इज कमींग विथ अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपिरियन्स आनी डेफिनेटली ज्या पांयड्यार EDC पावल्या आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट सुभाष बाबू वील टेक इट मच हायर इफ ही इज द चेअरमॅन. ज्या ज्या वेळार पक्षाक गरज पडली त्या त्या वेळार सिद्धार्थ कुंकळकारान आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्लो. पयले फावट तेंच्यांनी दिल्लो तो आपल्या आमदारकीचो राजिनामो. तेंच्यांनी एक्चुअली हेवी वेट्स बाबूश मोन्सेराताक हारयल्लो. आतां तेंच्यांनी राजिनामो दिला तो म्हणजे सुभाष शिरोडकरा खातीर, जे काँग्रेसीचे पयलींचे आमदार जे BJPन आयला तेंच्या खातीर तेंच्यांनी EDCचो राजिनामो दिलो. EDCन इतलें बरें काम करून सुद्दां तांकां राजिनामो दिवचो पडलो, फक्त पक्षाचो आदेश मानलो तेंच्यांनी. मात सिद्धार्थाच्या ह्या राजिनाम्याचेर BJPनूच दोन तोंडां. पार्टीचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकर सांगता ते प्रमाण सिद्धार्थाक पार्टीन न्ही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान आदेश दिल्ल्यान ताणें राजिनामो दिलो. मायनिंग चालू जातलें. सर, पार्टीन सिद्धार्थाक रिजायन करपाक कित्याक सांगलें एज EDC चेअरमॅन? पार्टीन काम सांग बरें नाशिल्लें? पार्टीन सांगू ना. हां, तो आपूण जावन जाला? म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगलें आसतलें. ओके. तो म्हणटा पार्टी पार्टी मुख्यमंत्री पार्टीचो एज अ पार्ट ऑफ पार्टी. कोणाक एकोमोडेट करपाक? हां, कित्याक खातीर सर? कितें रिजन? इतलें बरें काम करताले न्ही ते? मुख्यमंत्र्याकूच विचारांनी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.